अल्कोहोलिक एनोनिमस ही संस्था अति मध्यपीची संस्था आसा. जे लोक चड पितात न्ही तांचे खातीर ही एक संस्था आसा जी अमेरिकेच्या गांवांत 1913 सुरू जाल्ली. आज ही अख्ख्या संवसारान फाटलेली आसा. तशी ती आमच्या गोंयांत 1975 आयिल्ली आनी नियरली तांगे 68 ग्रूप आसा अल्कोहोलिक एनोनिमसाचे. आणि ह्या जाग्याची जी सफरींग फॅमिली आसा ताका खूब बरेपण मेळिल्लें आसा. म्हणून न्ही आमी म्हगेलो फर्स्ट प्रिफरन्स ह्या अल्कोहोलिक एनोनिमसाक. आनी हांव केन्नाच न्ही म्हगेल्या देवा भशेन हांव मानता की हांव आनी खंयच्या हाका हे दिना फर्स्ट प्रिफरन्स म्हगेल्या अल्कोहोलिक एनोनिमसाक. आनी हांव जें काम करता तें सफरींग फॅमिली ऑफ अल्कोहोलिक एलोनर म्हणून तुका ज्या जाग्याची घरातली एका बॅकग्राउंड लागून सफरता फॅमिली तांचे कडेन हांव वावुरता. आमी फक्त मेळटा होप स्ट्रेंथ धीर आदार आनी घरकाय दिता. आनी अशें करून आमची सुरू जाता. आमचे 28 ग्रूप आसा. नॉर्थाक 2 आनी सावथाक 24 ग्रूप चालू आसा. आनी आमकां खूब म्हणजे बरेपण मेळिल्लें आसा. नोवेरा कारवालो आनी आय एम फ्रॉम बेलसांव. आयज हांव पयले फावटी आमचे संस्थेचे पिकनिकेक म्हाका येवपाक एक चान्स कसो मेळ्ळो आनी हें चोयन न्हू तांकां म्हाका इतली खुशालकाय भोगली. आनी आयजच्या दिसा रिपब्लीक डे निमतान हांव तांकां सगळ्यांक हांव हॅपी रिपब्लीक डे म्हणटा. आनी आयज तेंचें जिवीत चोयल जालें न्हू ते कसलें जालें एक गुलामपणान तेंचें आसलें. सो तेमी सुटका घेवन तांकां स्वतंत्राय जोडून घेतली. आनी ही स्वतंत्राय ते आपल्या खुशालकायेंतल्यान एवरी इयर आयच्या दिसाक ते सेलिब्रेट करताय. सो तेंचे फॅमिली सांगता ते इतले हॅप्पी भुरगीं एन्जॉय जाताय तेंचे बायलो एन्जॉय जाताय न्हू ते चोय न्हू आमकां सारकी खुशालकाय भोगता. आनी हांव समजता म्हणजे सदांकाल ते आपले जिवीत अशें करून बरे भाशेन सारतले आनी समाजाक एक नवो रूप दितले अशें म्हणून हांव ही थोडी उतरां सांगून देव करता. Any was friends of AA. As I've seen this fellowship, it's a very beautiful fellowship wherein it is helping the other alcoholic person to live a sober life. And every year as a fellowship, they come together on this Republic Day and they celebrate their uniqueness of togetherness, whatever they have got in their new life, they share with others, and this is just helping the others Alcoholic Anonymous to come together and can live and they are showing how to live a healthy and happier life with one another. Thank you. हांव बिबियाना वाज फ्रॉम राया. हांव जायपाट येयलां हे पिकनीक तेचे मदें जायते एकवट आहा ते तेंगे धर्मांचे क्रिस्तांव तेश कोन्न ते भेद कोन्नाय एकामेकाच्या मोगान एकवटान रावताय आनी दुसऱ्यांक आदार दिताय कितको जियेवपा जाय ते आनी आपलें जिवीत कितको मुखार व्हरपा जाय तें आनी तेंगे फॅमिलीकूय ते सांबाळटाय आनी ते कोणाक गेले अशें पयशांचें जियेनाय पूण आपणाच्याच आदारान म्हणजे आपणागे फेलोशिपा आदारान अल्कोहॉलिक एनोनिमसा ग्रुपा आदारान ते जियेताय आनी देवा पयलीं ते देवा हें दिताय ऑलमायटी हाय पावर म्हूण कित्याक तेंड रचलोले आनी तेंड तांकां जिवीत दिलां आनी तें जिवीत देवा आदारान ते मुखार वचताय.